देव बरो सकाळ मागता. आता आमच्या विगार बाप्पानी जमल्या सर्वतर्फे गवळी बाप्पांक फुलांचो जलो दिव जलो घालून स्वागत करी जेवण उपकार मागता. अमृत सुवळ्याच्या गिणयेत अमृत थेंबे फिरगसगरांच्या त्यागान सहकारान आणि दानान 7 विशेन पावला हुजी 30 ऑक्टोबर 2022 वडा पातयेनी आणि बरोवशान उघडण दवरिल्ल्या गिणयेत सांताच्या कृपेदेनी आणि जर वाळून आयली आणि ती जर आम्ही हाती घेवच्या कामाकी करूक तकली जिवाळ. मेलारवाड्याच्या देवाधीन अंतोत पिरेरा आणि देवाधीन सिलेस्तीन पिरेरा च्या भुरग्यांच्या काळजात माय बाप अमर. त्यांच्या प्रीत मोगात वाढल्ली भुरगीं तांचो त्याग सॅक्रिफीस पळयल्ली तांची देख आपणावलो आमच्या फिरगजीक सदां काळ अमर उरची काणीक दिवंक आयती जाली. तांणी एका मनान आनी एका काळजान अमृतोत्सवाच्या सुवाळ्यार मुखेल द्वार बांदून समर्पक आयती जाल्यात आनी ती सांगता म्हणटात, जे कितें आमी ते दिले तुमी, जे कितें आसा ते दिल्ले दानी तुमी, हे कितें दिता ते तुमचे बेसावांनी कळसिल्ले तुमचे नावी समर्पिता. मोगाच्या दानीनो तुमच्या उदार मनाक पाटी दिवंक 7 विशेन पावल आमचो सदांच तयार. पूण आज आमी तुमचे बरे मन लेखून दिवची हे फुलांचे जड विगार बापाताव तुमच्या बराबर श्री पाऊल पिरेरा आणि श्री विन्सेंट पिरेरा तुम्ही येऊन स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. देवाधीन फ्रांसिस झेवियर मोंतेरो आणि देवाधीन जुआन मरिया मोंतेरो हांच्या उगडासा मोगाची काणीक जावन फिरगजीच्या आंगणाक इंटरलॉक उदकसून दिल्या तांच्या दुयेच्या कुटुंबांनी म्हणजे श्री वाल्टर टेल्मा आणि शनान दी अल्मेडा अबुधाबी हांणी तांचो ह्या वक्ता उडासकाण आभार मानता आणि तांच्या कुटुंबातर्फेन देवाधीन फ्रांसिस झेवियर मोंतेरो हांचो भाव मानेस्त उर्बन मोंतेरो हांणी येवन विगार बापातान फुलांचे जड मोगान स्वीकार करीचे म्हणून उपकार मागता. आता हांव विनंती करता आमच्या मोगान गवळी बाप्पांनी ह्या प्रवेशद्वाराचे उक्तावण तसेच आशीर्वाद कार्य चलोवन व्हरच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेच पाव तुमचे सगळे असो. मोगाळ भावा बहिणीनो, या देव मंदिराच्या दारवाट्याचेर आशीर्वाद घालूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. ह्या पवित्रतेन भक्तींत वांटो घेवया. सर्वेस्परा कडेन कालतेपणी प्रार्थुया. देवाचे उतर आयकोंक आनी संस्कार समारंभ हांगा भितर सरतले तितली नीट मनान क्रिस्ताचो पाटलाव करूं, कारण तो जावन आसा ससनाच्या जिविताचे दार. प्रार्थुया. देवा, तुज्या परजेक पवित्र सभा म्हणून तुवें फावो केला. हांगा तुज्या नांवान जमलो लोक तुका मान दिवन तुजो मोग करून तुजो पाटलाव करूं तुवें दाखयली वाट धरून बसयलें ससनीक इनाम जोडो क्रिस्ता आमच्या समया मरेपाक. देवाचो आशीर्वाद आता आमी मागया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका वाखणता. पक्का घटना वरवीं दुस्पटलेल्या मनशांक आपले रगत व्हरोवन एकठांवचे खातीर तुवें तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो. ताणें एका हिंडांत जमयल्ल्याचो तो गवळी आनी दार. जो कोण तांतल्यान भितर सरता तो कारण जोडटा, भायर भितर येता आनी ताका सरूं मेळटा. देखून बापा, आमी तुजे कडेन मागता, ह्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतले तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
तुझे सरसेन येवन आनी ताचेर पावार्थ धरून ह्या तुज्या देव मंदिरांत भितर सरो धर्मदूतांच्या शिकोवणेक उंड्याच्या मोडणेक आनी मागण्यांत ते सदां थीर रावों अशें ते सर्गींचें जेरुसलेम बांदून हाडूंक पावो तर आज आमी ह्या दारवट्याचेर तुजो आशिर्वाद मागता तूं तो पवित्र कर आनी हांगातान आमी भितर सरले तुज्या त्या मंदिरांत तुका वाखाणूंक तुजी महिमा गावंक फावो जावं या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुमकां ह्या दरवट्याचेर आशिर्वादाक एकठांवक देवाची आनी सर्ग आनी संवसाराच्या दुनियाची खुशी जाली तशेंच ताची वाखाणी गावन आपल्या दरवट्यांतल्यान भितर सरोंक तांकां फावो करूंक आनी गितां गावन ताचे मुखार येवंक निर्मी अशें ससनाच्या सुखाचें दायज भोगूंक फावो क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करो आनी सदांकाल तुमचे सगळे आसूं पत्रोण्याच्या मानाक आमी गीत करूया मोगाचेनो आमी सर फुडें सरया गोळी बाप मार्बलर इंटरलॉक उदक सोडिल्ल्या दानीचे नांव अनावरण करतले ह्या कार्याक आमी सर सांगत आमिया दुनिया महिमा तुझी देखली मूर्ती दया भोगली काळजांता मुर्गांता तुका नावाटिल्या सोमिया तुका दिवसतिल्या दुनिया आता जेसू संगी बेटे दावी बोले मानंगी मन परता मुगाशी बोलून एक दिसा वतलो सुखा दुखान भावातील गेलो हसकत काही आदर करून दिलो सुना विश्वासी तुझालो तुका नावाटिल्या सोमिया तुका विमस्तिल्या दुनिया महिमा तुझी देखली मूर्ती दया भोगली काळजांता मुर्गांता तुका नावाटिल्या सोमिया तुका दिवसतिल्या दुनिया जेसू संगी बेटे दावी बोले मानून घे मन परता
आमची सर्वच तुका समर्पिता जिणे तारू तुझ्या दिन करता तुझ्या सस्वेंगासला येता कुशीन तुझे सलोगत रिता तुका निवडतील सोमिया तुका दिन वाचतील अंगणिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांता मरडा देता तुका नावाडतील सोमिया तुका दिन वाचतील अंगणिया आता जेसू संगी भेटी गावी बोली मानून घे म्हणतो राधा आता जेसू संगी भेटी गावी बोली मानून घे म्हणतो राधा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन शांती तुमची सोबे असो तुझे सोबे आसो मोगाचेनो ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावच्याक हांगासर एकठांय जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आज आमकां दोट्या संभ्रम असो दीस पयले आज आमी 27 जण युवा जाणां तिरावण्याचो संस्कार स्विकार करता दुसरे दैवीक काकुळतीचे फेस्त आमी आचरण करता आमच्या पवित्र स्नाना वेळी देवाची भुरगीं जावन पवित्र सभेचे संदेश जावन क्रिस्ताचे पटलादार जावन देवा थंय आमचो भावत दवन जियोंक आमकां आपोवणे लाभले येवकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत जेजूचे मांस आनी रगत सेवून आमचो भावत पोशीत जाला आज आमी घेवच्या तिरवण्याच्या संस्काराद्वारी पवित्र आत्म्याचे मोर घेवन आमचो भावत उक्त्यान आनी धैर्यान जियोंक आनी परगटोवंक पवित्र आत्म्याची विशेष देणी आमकां लाभता आमी सर्वांनी मजतदार पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी सक्तेन भरून पवित्र सभे संगी आमचो बांद तीर करून संवसारी बुलोवण्याचेर जायत व्हरून उतरान आनी कर्णेन जेजूचे साक्ष जावन जियोंक सर्वेस्पोर देवा आमचेर आशिर्वाद घालून म्हणून आमचे पसत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागा म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता तर मोगाळ बोवां भयणीनो एक घडीभर आमच्या पातकांचे दूख आमी धरया नितळ काळसान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली साव आमकां आमी तयार करया हांव पातकी आणि तुका भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसळून समजावता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांचो मुखार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती लागून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्त काकुळट
तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढता आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र संगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो भावी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया बोदयाळ बापा आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकां नवो जल्म दिलोय पुर्विल्या क्रिस्तवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन बसता तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो पळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरान तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसोन येसो कर म्हूण एका काळसान आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनार आमेन. धर्मदुताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप धर्मदुताची शिकोवण आयकोनच्यान भावपणाचे एकतरांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक सोमेस्त तिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली धर्मदुता मारिफात साबार आचर्या आनी खुणा जातेल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक थराची भिरांत आयली भवार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली आनी आपापले खगसी आस्तबदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवस म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे सोमेस्तां मदें वांटून घेतली हर एक दीस एक मानान देवळांत ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडच्यान घरांनी एकठांय जातली काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जाका बाचावी जोडूंक आपल्यांत तांकां मेळंत भरती करून दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतलो देवाचें उतर हें देवाची उडपकार वासुया गीत्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा सर्वेस पुरा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा सर्वेस पोरा दिन वासुया गीत्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा सर्वेस पुरा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस पोराक वाकणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा आरोनाची घरांनी म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक
दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नांग बाळटा हांव पडशें म्हाका बोळान लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो सर्वेस्पर म्हजी बोळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या आयका भक्ताच्या तांबान जाता ती संतोषाची आनी सैताची उल्हास उद्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रान गेल्या सर्वेस पौराक दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नांग बाळटा बांदपणी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर आपले सर्वेस्पराचें काम हे पळयून आमी थटाक जाता दिसो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी भोग्या सर्वेस पौराक दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नांग बाळटा सर्वेस पौराक दिन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नांग बाळटा सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप ताणें आपले व्हड काकोलतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरोशाक नव्यान जनीत केल्यान आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयबावीन भावनात आसलेल्या दायजाक आयती केल्यान अंतीम काळार प्रत्येक जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्था मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें फुटाक घालून व्हरून पळयल्ल्या नश्व्यार भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फोव करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोशान तुमी उमाळतात कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात देवाचें उतर हें Alleluia, 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 alleluia. Somia deva kasundaso ukaratu merganiso Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू
उभे असू जुवांव फरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जिवांत जाल्ल्या त्यास आयतारा संजेर जो देवांच्या बियान शिस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शिस संतोषान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षचिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो. आमी सोम्याक पळयलें म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसले किळयांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळयांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडबळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतारले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगात आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार आण, म्हज्या कडबळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्ही. पळयनासतना सतमानतात ते कितले बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी दगल्लीं आसाऱ्यां आनिक्की जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या आसाऱ्यांचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सतमाणीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी ससनीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतार हे वाखडी तुका क्रिस्ता. तिरावणेची उमेदवारां दया करून उबी रावात. गोवळी बापा, आमच्या सांत विशेंत पावल फ्रिगेजच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार आजार करूंक हांव संतोष पावतां. फिरगस यासक बापानो, तांकां पावते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक तीं तयार आसात. पवित्र सभेच्या सक्रामेंताच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून दोतोरनेचे शिकवणेक आजार जावन रेतीर आनी हेर चटवटिकांनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्माक आयतीं जाल्यांत. देवाच्या कृपेंत ताणें सखत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाठिंबो सोडला. आतां तीं तिरावणी संस्कार विसारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत तीं आयतीं आसात म्हूण हांव साक्ष दितां. पोतर मधुर आनी मुखार येवचें. म्हज्या मोगाळ पोदोर मोदोर नेनो,
क्रिस्ती जिवीत आनी सक्रामेंतांतान वाळटा ती जबाबदारी आमी हाळवायेन घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारलो क्रिस्मसो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगी पयन केल्ल्या पदर मदोरणी लागीं समजून घेतलें बरें. ही उमेदवारां आस्तिरावणी घेवंक आयती आसात. ह्या भावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज आमच्या ह्या भावां भयणींनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? वय आमकां खुशी आसा. मोगाळ उमेदवारांनो, तुमचो पिर्गस याजक पदोन मदोन कुटुंब आनी सांगाती पिर्गस घरांनी तुमचे उदेशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी घटाय आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचें जिवीत जियोवंक तुमी तयार आसात? क्रिस्त ते मोगाळ भावां भयणीनो, पास्कांचो दुसरो आयतार आज आमी आचरण करता. सांगातास ह्या पिर्गजेंतलीं 20 आनी 7 जाणां भुरगीं ह्या बलिदाना वेळार तिरावणेचो संस्कार स्विकार करतलीं. त्या वक्ता पवित्र आत्मो आनी ताच्या देण्यांची भरती ती घेतली. तो पवित्र आत्मो तांचेर देवान येवं दी, कुरपे देण्यांनी तांकां तो नेटोवन दी म्हणून ह्या भुरग्यां पासून प्रत्येक तरान ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. थोडो वेळ ह्याच पवित्र आत्म्या विशीं नियाळ करूंक तुमकां हांव आपयतां. इलेक्ट्रीक वायरां आमी सगळ्यांनी पळयल्यांत आनी तातूंत वीज सकत वाळत आसा, पूण दोळ्यांक आमकां ती दिसना. एक स्विच घाला, लायट पेटतात, फॅनां घुंवतात आनी तवळो ती सकत कितें म्हणलें आमकां समजता. आमच्या भोवारी वारें आसा आनी तातूंत संगीताची लारां वाळून आसात. दोळ्यांक ती दिसनात, कानांक ती आयकनात, पूण घरा तुमी रेडिओ ऑन करा, मधुर संगीत आमकां आयकोंक मेळटा. वारें सगळ्यांतल्यांनी आसा, तें आमकां दिसना वा जायते फावटी ताचें अस्तित्व आमकां कळना. पूण दर्याच्या तडीर उबी रावा, तें थंड वारें व्हाळटा आसतना कुडीक एका रितीचो उल्हास आमकां भोगता. वाऱ्या विणे आमी कोणूच जियोंक शकना. जशें वारें सगळ्या संवसारार विस्तारून आसा, तेच परी पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारार आसा. जर पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या थंयसर आमकां पवित्र आत्म्या विशीं वाचूंक मेळटा. सुरवेर देवान सर्ग आनी संवसार रचलो, पूण देवाचो स्पिरीट उदकाचेर वसतालो. तोच पवित्र आत्मो अब्रामाचेर उपरांत मोइसेचेर आयलोलो. पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या त्या ससायेन इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवांत व्हरून पावोवंक तो शकलो. तोच पवित्र आत्मो रायांचेर, प्रवादींचेर, नितीकर्त्यांचेर देवान आयलोलो.
आनी देखून राय त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान राजवडके चलयताले. प्रवादी देवाचें उतर आसा तशें लोकांक परगट करताले. नितेकर्त लोकांक भियाविने नीत करून दिताले, कित्याक पवित्र आत्मो तांचे सोबे आसलोलो. नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर पवित्र आत्म्याची विविध घडितां आमकां वाचूंक मेळटात. पवित्र आत्मो पयलें आंवकवार मरियेते देवान आयिल्लो. गाब्रियल भडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार मरियेन तिच्या उतराक काल्थिमान घालो. आपले सुमयेची चरणदसी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे ते जावं म्हण ते उद्गारले. आनी मन धरून पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. आनी देवदूत तिका स्पश्ट सांगता, आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तो गर्भेस्त जातली, एका पुताक तूं प्रसूत जातली, ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दवरूंक जाय. आमी फुडें गेल्या तर मरी एलिझाबेथेक तिच्या मावशे भयणीक भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार तिच्या नांवान असो शब्द एलिझाबेथीच्या कानान पडलो असो तिच्या कुशेंतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणाली, म्हज्या सुमयाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका तें पावोस जालें. तितले मात्रिणे तिच्या कुशव्यांतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली. पवित्र आत्म्या वरवीं त्या बाळकाचें सैमाचें पातक धुवन गेलें. जेजूक मरी आनी जुजे मोइसेच्या शास्त्रा प्रमाणे तेंपलांत भेटोवंक हाडिल्ल्या वेळार सिमियोन प्रवादी आनी आन्ना प्रवादीन त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन थंयसर तेंपलाक आयलीं. बाळका जेजूक ताणें देखलो आनी उपरांत सिमियोन ताचे विशीं प्रवाद केलो. हो बाळ सबाराच्या पडण्याक आनी उठोवण्याक कारण जातलो. एक तालवार तुज्या काळजांत आसपास रोमतेली. जेजू पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताना ताचे वयर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपाचेर येवन देवलो. आमी सनाव पारवो जावन आसा शांती समाधानेचो गुर्त. जेजू पवित्र आत्म्याक आपल्या मनशा सैमान आयकतालो आनी ताणें दाखयल्या परी तो चलतालो. त्याच पवित्र स्नाना उपरांत देवसरान ताका ताळच्याक पवित्र आत्म्यान ताका मरुभुमीक व्हेलो. जेजू ताळण्यांक सांपडलो ना. बगार ताळण्यांचेर ताणें जैत व्हेलें पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सक्तेन. तिरावणेच्या त्या संस्कारांत पवित्र आत्म्याची कृपा आमी हर एकल्यान जोडून घेतल्या आनी ताचे वरवीं त्याच क्रिस्ताच्या शिपायां परी देवसराच्या ताळण्यांचेर झुजोंक आमी सक्तल्या. आमच्याय ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमी पावतल्या.
जेजूच्या परगट जिनिये वेळार जुदेवांचो मुखेली निकोदेमान जेजू विशांत आनी ताच्या शिकोवणे विशांत जायतें आयकल्लें. पूण जुदेवांच्या बियाक जेजूक मेळोंक रातच्या वेळार तो येतालो. जेजू ताचे कडेन सबार संगती उलयल्लो. निकोदेम जेजू लागीं म्हणालो, हांवें ससन जिवेत जोडिसय तर कितें करूंक जाय? आनी तेवळ जेजून ताका जबाब दिली, तुवें परत्यान जल्मल्ल्या करीत ससन जिवेत जोडूंक जावचें ना. निकोदेम चिंतूंक पडलो. तो म्हणालो, हांव सैन्याचो अधिकारी, येदो व्हड मनीस, हांवें परत म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत वेचें तरी कशें? आनी तोवळ जेजू हीं उतरां ताका सांगता, खरेंच हांव तुका सांगता, मनशान उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं परतून जल्मल्ल्या शिवाय देवाच्या राजांत रिगोंक जावचें ना. आमी जाणा उदक म्हळ्यार पवित्र स्नान आनी पवित्र आत्मो म्हळ्यार तो तिरावणेचो संस्कार. साल्वसावाक आमकां भोव गरजेचे संस्कार हे जावन आसात. निमाण्या जेवणा वेळार आपल्या धर्मदूतांची अस्कतकाय समजून आपणाच्या पवित्र सभेचे पुडारी जावन आशिल्ल्यांक जेजू पवित्र आत्म्याची ससाय बसयता. तुमकां आनी एका पाराक्लिताक हांव धाडटलो. तो स्वताचो आत्मो हांवें तुमकां सांगल्यो सर्व संगती तुमच्या मतीक हाडटलो. पाराक्लीत म्हळ्यार आधार वा बुजोनदार म्हणलो अर्थ आमी समजोवेत. जेजून कितें बसयलें, आपूण जिवन जाल्ल्या दिसा जेजू धर्मदूतांक माळयेच्या कुडांत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, आत्तां आयकल्ली ती सुवार्ता घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं तांकां बक्षतलीं, कोणाचीं पाटी दवरतात तीं उरतलीं. आनी अशें जेजून पातकां बक्षूंची ती पदवी आपल्या शिसांक वा धर्मदूतांक दिली. काकुळतीचो संस्कार जेजून ताच्या मोगाच्या आत्म्या वरवीं आमकां दिला. हाचे वरवीं आमचीं पातकां बक्षतात. आपणे केल्ली बसोवणी जेजू पाळटलो म्हणून सतमानून धर्मदूत सेनेकलांत 9 दीस मरये संगी मागणें करून आसले. आनी पेंतेकोस्ता दिसा एका दिसांनी सर्गींत हांव एक आवाज जालो. जड वारें आयलें आनी तें आसलेलें घर तें भरलें. पवित्र आत्मो अवकार मरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर उज्याच्या जिबांचेर देंवोन आयलो. आनी त्या वरवीं धर्मदूतां तें वर्ती बदलावन जाली. असक्त आसलेले धर्मदूत आतां सक्तेन भरले आनी जेजूचे साक्षीते जाले. जेजूची ती स्वताची बरी खबर आतां धैर्यान ते परगटूंक लागले. सबारांच्या मना परिवर्तनाक ते कारण जाले. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता 1,05,000 जन आनी 1,02,000 जणांनी जेजूक सोमी आनी सडवणदार म्हणून वळखून घेतले. जेजूचे खरे आनी बरे शिस्ते जाले. जेजू खातीर आतां जीव दिवंक सयत ते फुडें सरले.
कसली बरी खबर ताणें परगट केल्ली. धर्मदूत म्हणाले, आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्लें, आमच्या कानांनी आमी आयकल्लें, आमच्या कुडींत स्वास आसता वरेक आमी तें सत परगट करतले. हांव तें कितें म्हळ्यार तुमी जुदेवांनी, शास्त्र्यांनी आनी पारिसेवांनी कुर्साच्या आल्तारेर जिवेशी मारलो जेजू जिवंत जाला. ताका आमी पळयला, आमचे मोदें तो आसा. आनी ही ती भावां भयणीनो बरी खबर सगळ्या संवसारार ताणें परगटली आनी जेजूची वळख ताणें हेरांक दिली. त्या पवित्र आत्म्याक पवित्र स्नानांत आनी प्रत्येक जावन तिरावणेच्या संस्कारांत आमी हर एकल्यान स्विकार केला. तर आमी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूचे खरे शिपाई कशें जियोंक आनी आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी ती बरी खबर परगटूंक तोच पवित्र आत्मो आदार जावं दी म्हूण आमी मागया. हाचें पयलें वाचप आमी आयकलें. 4 प्रमुख संगती तातूंत आटापून आसात. सुरविले ते क्रिस्तांवांचे जिवन रीत त्या पयल्या वाचपांत आमी आयकली. ते सर्व देवाचें उतर आयकोंक सांगता जमताले. देवाचें उतर आयकोंक सांगता मेळटालें. दुसरें भाव बांदावपणांत ते जियेताले. आनी आपोस्तलांची कृत्यां आमकां सांगतात, एक कूड, एक कुटुंब, एक समुदाय कशें मोगाच्या बांदांत ते एकवटलेले. एका काळजाचे आनी एका मनाचे ते जावन आसले. हें जावन आसलें तांचें भाव बांदावपण. तिसरें सांगता ते उडो मोडच्यांत भाग घेताले. म्हणजे पवित्र येवकरिस्ताक ते सांगता मेळटाले आनी निमाणें सांगता ते मागणें करताले. भावां भयणीनो, हे 4 सेगुनो आयच्या जमत प्रार्थनांत आमी आयकलें. सुरविल्या क्रिस्तांवां परी आमच्याय घरांनी ते फुलोवन येवंक जाय. आमच्याय कुटुंबांनी देवाचें उतर आमी आयकोवया. आमच्या कुटुंबांत एक घराणें म्हणलो तो स्पिरीट आसा जावं दी. सांगता आमी सुमयाच्या जेवणांत वांटो घेवया. सांगता कुटुंबाची आमी मागणें म्हणया. आनी तोवळ जे कुटुंब सांगता मागता ते सांगता बाळटले. सांगतास हाची सुवार्ता आमी आयकली. परत भावार्थांत तीर रावंक आमकां आपोवणें. जेजू दिश्टेक पडटा आसतना थंयसर तोमास नातुल्लो. आनी त्या देखून तोमास आयिल्ल्या वेळार सिसांनी ती संतोशाची खबर ताचे सवे वांटून घेतली. पूण तो पातयेवंक कबूल जालो ना. ताच्या गायांत म्हजें बोट घाल्ल्या करीत, ताच्या कडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव पातयेवचो ना म्हणून तो म्हणालो. आनी जेजू परत तांकां दिश्टी पडल्या वेळार थोमास थंयसर आसलो. आनी जेजून 300 उतरां तोमासाक सांगली, हाड तुजें बोट आनी घाल म्हज्या गायांत. हाड तुजो हात आनी घाल म्हज्या कडवळांत. आनी तो वळो आपलो भावार्थ पुनर्जीवन क्रिस्त तें ताणें व्यक्त केलो म्हणून म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. त्याच सुमयाचेर सदांकाल आमचोय भावार्थ तीर करूंक, आमचोय भावार्थ त्या सुमयाचेर दवरून जियोंक आमी प्रत्येक तरान ह्या बलिदाना वेळार मागया.
आज आख्या संवसारार पवित्र सभा दैवीक काकोळतेची परब आचरण करता. देवाची काकोळत आमी अनुभव केल्या. आमचेर ताणें दया काकोळत दराळ मापान वतल्या आनी त्या देखून आमी त्या सुमया बरी उधार सवया. आमकां मेळिल्लें तें बक्षाने आमी हेरांक दिवंक फुडें सरया आनी अशें त्याच पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या मोगान आनी एकवटांत जियोंक आनी अशें आमच्या जिणयेंत त्याच पुनर्जीवन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तो सुमी आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. न्ही पवित्र स्नानाच्या दिसा तुमी आवय बापायन तशेंच पदोर मदोरनी ह्या भुरग्यांच्या तर्फेन तुमच्या हातांत जळत्यो वाती घेवन सैतानाक ताच्या करण्यांक पाठ करतल्या त्रयेक देवाते आमी आमचो भावार्थ दवरतल्या म्हूण बसवणी केल्ली. आज त्या भावार्थांत आमची भुरगीं व्हड जाल्यांत थोड्या मापान ती समजून ताणें घेतल्या आनी आज तो भावार्थ उसारूंक ते शकतात. तर ह्या भुरग्यां बराबर आमी आमच्या भावार्थाच्यो बसवण्यो आतां करया. आमी सुमेस्तांनी घट्ट ताळ्यान ह्या भुरग्यां सवय जबाब दिवची. पयले फावटी वही हांव पाठ करतां आनी उपरांत 4 फावटी वही हांव सतमनतां. सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामांक सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. होय आमी पाठ करता. सर पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वेच्या रचणाराक तुमी सतमनतात. होय आमी सतमनता. जेजू क्रिस्तसो एकलोच पूत अंकवार मरयेंतान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमनतात. होय आमी सतमनता. बापा आनी पुतांतान उपसल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमनतात. होय आमी सतमनता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी ससनाचें जिवेत तुमी सतमनतात. होय आमी सतमनता. वो आमचो भावार्थ होच पवित्र सभेचो भावार्थ वो उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भावां भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विंचलेल्या पुतादुवांक ससनीक जिविताक नवो जल्म दिलो. आपल्या पुतांदुवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतो आनी ताणें देवाचो पूत क्रिस्ता सारकें जायशें तांकां मागोवन सर्गी बापा लागीं ह्या भुरग्यां पासत थोडो वेळ मौनपणी मागया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या पुतांदुवांक पातकांतलीं सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाटय. जानवाय आनी गिन्यान बूद आनी घटाय समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय आनी देवाच्या बिरांतीन तांकां बरे क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. Lord.
उभी राहूया भावार्थ्यांची प्रार्थना. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्यान एक भावार्थी एक भरवसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदरा बापा लागीं पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत आनी आमच्या पिरगस कुटुंबा पासत आतां आमी मागया. जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा,
फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त गवळी बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान सोमी परत्यान येसर वाडत वसो म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, संवसारांतल्या सर लोकांक आपण तुजी रचना आनी भुरगीं म्हणले ओळखून जाती कातीचो आनी देशां राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेका भाव भयणी म्हूण मानून घेवन तुजे शांती समाधानाचे रास ह्या संवसारी स्थापीत करूंक निस्वार्थपणी वावरूंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कणवल्या बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबाचे आत्मीक वडील जावन आसच्या विगारांचेर हांगासर सेवा दिवच्या सर याजांकांचेर आनी फिरगस कुटुंबाच्या सर संध्यांचेर तुजी आशिर्वादा पाटे. आमी जेजू आमचो गवळ्या खाल एक मनाची जावन जियेवन एकवटीत फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आज स्थिरावणे संस्काराद्वारे पवित्र आत्म्याची मोर घेवच्या आमी आमचो भावार्थ थीर कर जियो तो धैर्यान हेरांक परगटूंक संवसारी बुलोवण्याक वळख जायनासता तुजे उपादेश खरेपणी पाळोवंक आनी शेगुणांनी नेटयल्ली जिणी जियोंक आमकां तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां तुज्या भुरग्यांक भावार्थांत वागयल्या आमच्या आवय बापायक आनी पोदर मोदरनीक आनी सर आमच्या कुटुंबादारांक तुज्या बेसावांनी भर. तांणी आपले देखी बरीत जिणेद्वारे आमकां तुज्या मोगांत वाडूंक प्रेरण दिशे तांकां तुज्या सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजापावारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सदांच आमचे बराबर चलता म्हणल्या वर्सां आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या गरजांनी पावोवंक सेवेच्या मनोभावान वावर करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना देन तो मानून घे. पुनर्जीवन क्रिस्तान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा समाधान. आमच्या कुटुंबांनी सदांच समाधान शांती रास करून दी. प्रत्येक तराने आज ह्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो आनी ताची देणी स्वादीक फळां अमरिपात नेटयलां. तुका आमी अर्गां दिता. दिसा दिसपट्ट्या जिणयेंत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करूंक आनी चड क्रिस्ताक दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आता वावरा फोड करतो दसू फोड दैविक दयाळा तुझ्या मोको सोपून दिता जीवन तुझे सेवेन भेटूंक हांव आशेता. हे सोम्या तुका देव कितें हांव सवकाळीक मोची हाता बोटां सरून तुका हाडून येता हांव मुंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. हे सोम्या तुका देव कितें हांव सवकाळीक मोची हाता बोटां सरून तुका हाडून येता हांव मुंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. भेटयता बापा तुका जिणे केकुळे आमचे ओपून दिता वास तुका
भेटयता आमकांच तुका सर्वेस पोरां देण्या दातरा धुयेन पोंगे आमकां सर्वेस पोरां सृश्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस पोरां देण्या दातरा धुयेन पोंगे आमकां जिणे के कोळे आमचे भोगून दिता वास तुका सर्वेस पोरां दया सागोरा भेटयता वर्गां तुका सर्वेस पोरां दैवीक पागोरा क्रिस्तात एकठांय आमकां दिणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे के कोळे आमचे ओपून दिता वास तुका म्हज्या भावां भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेव महिमेवन बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान तुका भेटूंक आमी एकठांय जाल्या पुर्विल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां परी तुज्या उतरांतले तेच धर्मदुतांचे शिकोवन घेवन एकच उंडो मोडून खाव ह्या वेदी भोंवतणी आमी जमल्या तर तुजो मोगाचो आत्मो देवान येव आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवन पुताची कूड जायसी करूं अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुजें उतर आमच्या जिणयेन सुपौल जाव क्रिस्ता आमच्या समिया मरिपाक आमीन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं ती काळजा उबारुया आमीन दी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्यमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक पावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्कांची बली तोच तो दुलोब निरापराधी शेळी संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Service portu Sergani संसार भला तुझ्या वैभवात उचगी तुका जय जय
परस्पराची नावी एका ताकाच सगळी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळे तुजी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ते तान अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांक ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गोड परगटोया. Gesù mio, Gesù जीवन साला, Gesù non viene tolo. Gesù mio, Gesù जीवन साला, Gesù non viene tolo. बापा आमचे सुरोने पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपण असो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरय आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयल्लें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव भाग्यवंत आमकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगाता तुवें वेंचणूक हाडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा हे भले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बाप्पाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बाप्पाच्या संगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी म्हणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक
भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थने आतां भक्तीपणी आमी मागया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी. म्हजे भितर म्हाका कळना सुम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जी सांगात तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सौम्या, म्हाकाय विश्वासी राग दम्या. विश्वासी तूं
सौम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता सांगा तुझो विवेकंद मुगाई कोण स्वर्गीयान सांगा तुझो विवेकंद मुगाई कोण स्वर्गीयान प्रश्न तुझ्या धादोशी जाता मैने बरी तुये ख्रिस्ता सोम्या तुका हांव वत्रेता तुझ्या येण्या दादो सदा सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता तुझी रगत नितळ करता आमकां पाखांतली सोडयता तुझी रगत नितळ करता आमकां पाखांतली सोडयता मोना काळखांत बरवसो दिवो उजवाडायची निवाडन्या सोम्या तुका हांव वत्रेता तुझ्या येण्याक लागत जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता सोम्या तुका दिवासा उपकारतो नरका पाठो नाव तुझे वाकरतो वर्गा सोम्या वर्गा तुका जेजू आमचे जेजुका दया मोगाळा सर्गींच्या मोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन सिसांक व्हड आनंद भोगलो ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या स्वराच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखता पुर्विल्या क्रिस्तवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटोवंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया मारी पार
27 जाणां थिरावणेचो संस्कार स्वीकार करून पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरल्या देवा थंय आमचो भावार्थ थीर करून तो उतरान आनी करणेन धैर्यान हेरांक परगटूंक देवान आमकां ताच्या मजतदार आत्म्या वरिफात भाग लबयला. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुबे आसूं. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या काळार सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतले तुमकां निवारो. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संतोष भरीत काळजांनी ताचे पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरावरत्या आनंदान ससनाच्या परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बडोका